नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. सोरो धरण बुड्डले सावन बंदखणीत आशिल्ले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 1 जून मेरेन अंतरीम जामीन. 1.5 म्हयन्या उपरांत तिहार जेलींतल्यान केजरीवाल येतले भायर. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सनातनाच्या डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता. सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांकां जन्मठेप. बिरेस्तारा दिवचले स्फोट जाल्ले कैराव स्टील फॅक्टरीची आमदार शेट्टी आणि शेट हांणी केली पोवणी. स्फोटाचो अहवाल येय मेरेन फॅक्टरी बंद दवरपाचो आमदारांचो अधिकाऱ्यांक आदेश. मयडे म्हापशा बांयत सापडली मनशाची कूड. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड काढली भायर. पुलीस करतात फुडलो तपास. गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळा सयत पावसाची शक्यताय. 2 दिसां खातीर हवामान खात्याकडल्यान येल्लो अलर्टूय जारी. आनी 2 वर्सां गोंयांत काजू सयत आंब्याचे पीकूय 50% परस उणें. आचारसंहिता सोंपले उपरांत काजूंची आधारभूत किंमत वाडूं येता. संचालक अफोन्सोंची म्हायती. आता खबर विस्तारान. लिकर पॉलिसी प्रकरणात बंदखणीत आशिल्ले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 1 जून मेरेन अंतरीम थाकाय. बेगीन अंतरीम जामीन मेळचो म्हणून तांणी सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज केल्लो. ते प्रमाण आयज तांकां अंतरीम जामीन मंजूर जालो. केजरीवाल हांकां 21 मार्चाक ईडीन अटक केल्ली. दोन 2013तल्या नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे, शरद कळसकर हांकां जन्मठेप जाल्यार सनातनाच्या डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता. तावडे, ॲडव्होकेट पुनाळेकर आणि भावे यांची निर्दोष मुक्ततेवेल्यान सनातनावेल्यान निर्दोषत्व सिद्ध जाल्ल्याचे राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो. जन्मठेप फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांची सर्वोच्च न्यायालयात सुटका जातली असो विश्वास राजहंस हांणी उक्तायल्या. 2013तले नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांकां जन्मठेप फावो जाली जाल्यार डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे हांची निर्दोष मुक्तता जाल्या. पुणे खासा कोर्टाच्या ह्या निकाला उपरांत सनातनाचे निर्दोषत्व सिद्ध जाल्ल्याचे तांचो राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो. जन्मठेप फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांची सर्वोच्च न्यायालयात सुटका जातली अशें राजहंस म्हणटा. डॉक्टर दाभोळकर हत्या प्रकरणात आज सनातन संस्थेचं निर्दोषत्व सिद्ध झालं आहे आणि न्यायालयाने आज या प्रकरणातला UAPA ॲक्ट गैरलागू आहे असं सांगितलं आहे. एकूणच सनातन संस्थेला गुंतवण्यासाठी या प्रकरणात UAPA ॲक्ट लावण्यात आला होता आणि सनातन संस्थेला भगवे आतंकवादी ठरवण्याचा दुष्ट प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यासाठी विक्रम भावे या सनातनच्या साधकाला 2 वर्ष कारावासात ठेवण्यात आलं. आज त्याची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर तावडे ज्यांनी सनातनच्या आश्रमात निशुल्क वैद्यकीय सेवा दिली त्यांनाही 8 वर्ष कारावासात ठेवण्यात आलं होतं आरोपी म्हणून. त्यांचीही आज निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मला हाच प्रश्न विचारायचा आहे की ज्यांना CBIने त्यांना आरोपी म्हणून 8 वर्षाचा तुरुंगवास दिला ते आज आणि ज्यांच्यासाठी पाठपुरावा मास्टरमाइंड म्हणून ठरवलं त्या दाभोळकर परिवार यासाठी कुठेतरी प्रायश्चित्त घेणार आहेत का, आत्मक्लेश करणार आहेत का? हिंदुत्ववाद्यांचे वकील संजीव पुनाळेकर यांना सुद्धा निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. एकूणच हे सगळं प्रकरण बोगस होतं, सनातनला गुंतवण्यासाठी होतं, हिंदुत्ववाद्यांना आतंकवादी ठरवण्यासाठी होतं. शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना सुद्धा या प्रकरणात शिक्षा झाली असली तरी आम्हाला न्यायालयाचा आदर ठेवून मी आज सांगू इच्छितो की त्यांना उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्टील उत्पादन करपी फॅक्टरीत जाल्ल्या स्फोट प्रकरणाची आता उच्च पांवड्यार चौकशी सुरू झाल्या. शुक्रारा दनपारां सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी फॅक्टरीची पळोवणी केली. ब्लास्ट नेमको कसो जालो ताचो अहवाल सादर करात, तो मेरेन फॅक्टरी बंद दवरात अशे आदेश आमदारांनी अधिकाऱ्यांक दिले. मजगती फॅक्टरी धनियांचेर कारवाय करात अशी मागणी लोकांनी केल्या. दिवचले बिरेस्तारा राती रोलिंग मिल वाठारांतल्या कैराव ह्या स्टील उत्पादन करपी फॅक्टरीत एकाच वेळार 4 स्फोट जाल्ले.
ब्लास्ट जाले उपरांत फॅक्टरीचे लुकसाण सोडल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. ह्या दुर्घटनेत कामगार सुखरूप वाटावले. तरी ह्या प्रकाराक लागून रोलिंग मिल वाठारात अजूनही भयाचे वातावरण आसा. लोखंड वितळावपी भट्टेत लिकेज जाल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे कळटा. मजगती शुक्रारा सरकारी अधिकाऱ्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि आमदार प्रेमेन शेट हांच्यांनी फॅक्टरीची पळोवणी केली. स्फोट नेमको कसो जालो ताचो अहवाल सादर करी मेरेन फॅक्टरी बंद दवरात म्हूण आमदारांचे अधिकाऱ्यांक आदेश. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो, हांगा एक्झॅक्टली खंयचो बिझनेस चालू आसा, खंयचे कंपनीच्या अंडर चालू आसा आनी ह्या बिझनेसाचो स्कोप म्हणजे गव्हर्मेंटान हाका कितें कितें लायसनां दिली. म्हाका इतलेंच सांगूंक वायट दिसता, आमचो येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला, आमचे ऑफिसर्स आयले, एकट्या कडेन एक पेपर ना टू चॅक जाल्यार एक्झॅक्टली वॉट म्हणजे तांकां डीप कन्सर्न कितें आसा आय कॅनॉट टेल. आय स्पोक टू पोल्युशन बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी ऑल्सो जोगलेकर, सो ताकाय विचारला तुमी लास्ट ताका केन्ना शो कॉज नोटीस दिली आनी ताचेर कितें एक्शन घेतले. सो इन्स्पेक्टरान फॅक्टरीचो ताचे कडेन विचारला, तेणी म्हाका सांगला आपूण शो कॉज नोटीस काडटा, FIR फायल करपाक सांगला, इन्व्हेस्टिगेशन सगळें करता म्हणून सांगला. पण म्हाका बॅक डिटेल्स जर पळयले जाल्यार म्हाका व्हडलीशी आय डिडंट गेट एनी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर्स फ्रँकली स्पिकींग. म्हणजे बरो आमचो MLA आसा, सो हांव तांकां सांगला म्हाका सगळी साम करून म्हाका पेपर हाडून दिया, खंयचे चल्ल्या धंदे, लिगली चल्ल्या, इलिगली धंदे चल्ले आनी कितें एक्शन घेतली आनी लोकांची सेफ्टी. म्हाका एक्शन म्हाका इम्पॉर्टंट ना. आतां लास्ट हांव 2 वर्सां हांगा आमदार आसा आनी एकदां असो इश्यू जाल्लो तेन्ना हांव तांकां सगळ्या लोकांक आनी ओनरान आमकां प्रॉमीस केल्लें अशें परत जावचें ना म्हणून. पण आतां जालां, जाल्यार आपूण बंद करून वतलो बी म्हणून तेन्ना मदीं कांय जावंक ना म्हणून आय वॉज ऑल्सो खूब. पूण हें आतां परत जाता जाल्यार सम एक्शन हॅज टू बी टेकन. लोकांचो इंट्रस्ट आमकां पळोवचो पडटलो, इतलेंच आसा. इन्स्पेक्शन केलें आनी जो स्फोट जालो तेच्या बद्दल इन्क्वायरी करपाचो प्रयत्न करून घेतलो. फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आमच्या वांगडा उपस्थित आसलो. फॅक्टरी इन्स्पेक्टराक जेन्ना विचारलें की तुमी हे नॉर्म्स आहा ते पाळटा काय ना, खंयची फॅक्टरी जर चलयतलो ती बारीक आसूं मोठी आसूं, तो मेजर हॅझार्डस युनिट आसूं, ताका वेगवेगळे नॉर्म्स आसता. हे नॉर्म्स तेंच्यांनी पाळपाक ते अपयशी ठरलेले आसा. आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय अपयशी ठरलेले आसा. फॅक्टरी एंड इन्स्पेक्टर हे डिपार्टमेंट अपयशी ठरलेले आसा. खंयचो जर युनिट जर चलतलो ताका वर्सान वर्स हे चॅकअप करप आसता, तेजे डेटा मॉनिटर करप आसता. तेंच्या कडेन तो डेटा ना. ह्या वर्सून अशें दिसता की ह्या जो कारबार जो चल्लेलो आहा तो खंयच्या खंय कारबार चल्लेलो आहा, कांयच ताल तंत्र ना, कोणाचो हेजेर देखरेख ना आनी कंट्रोलूय ना हेजेर. म्हणून हे अशे तरेची दुर्घटना ह्यो वारंवार जायत आसता. पूण हांव डिमांड करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी फॅक्टरी एंड इन्स्पेक्टर हे दोनूय डिपार्टमेंटांनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हो रिपोर्ट सबमीट करचो. टील दॅट टायम जशें आमचे डिमांड आसा की हे प्रोडक्शन होल्ड करचें आनी फुडली इन्क्वायरी जाल्या उपरांतूच मागीर कितें आहा तें सरकाराक डिसिजन घेवपाचें हें आमी सांगतले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मयणे म्हापशा वाठारांतल्या कॅनडी डिझा ह्या दादल्याची कूड एके बांयत सापडली. उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन 70 फूट खोल आशिल्ल्या बांयतली कूड भायर काडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केले उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत धाडल्या. कॅनडी डिझा आनी बांय थोडी मारली असो अदमास थळाव्यांक आसा, पूण मरणाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आता आमकां कळ्ळें की कॅनडी डिझा बायन उडकी मारली आनी घरा कोण नाहलो आनी आतां फायर ब्रिगेड आयला आनी कितल्यांक मॅडम जालें? आतां few minutes before. Any reason? No, we don't know the reason. His wife and daughter is in Mumbai. They are informed now. So एकलोच रावतलो इतले दीस? Yeah, he was alone. केन्ना करून मारली ती दिसता होती? ते खबर ना. तर एक अर्धवर पयली इन्फॉर्मेशन येयलें की बांय उडकी मारल्या. मागीर फायर ब्रिगेड आयली, पुलीस आयले, रिपोर्टेशन सगळे आयले. पूण एक्झॅक्ट केन्ना मारली ती कळोंक ना. ती बॉडी आतां बांय दिसची पडटा, अजुनूय काडूंक ना. फायर ब्रिगेड ट्राय करतात काडपाक. आतां मातशी आतां काडटा थोड्या टायमान. तेजी बायल भुरगीं बॉम्बे आहात. सद्या तो एकटोच आसलो घरा आनी घरा पयशे सगळे लॉक आहा तेजे. आनी तो बांय बॉडी थंय दुसरे घराच्या देगेचेर ताका कळ्ळी बांय बॉडी आहा. इन्फॉर्म केलें सगळें. आतां कितें फायर ब्रिगेड कितें आयलें? आतां फायर ब्रिगेड जालें अर्देवर फायर ब्रिगेड ते ट्राय करतात काडपाक. पूण कितें रिजन कळलो घरान? कितें झगडी बीन जाताली? ओपी जातालो लायक दॅट समथींग? एकटोच आसलो तो. आतां सद्या तरी एकटो आसलो. बायल भुरगीं बॉम्बे आसली तेजी. ताका एक्झॅक्ट रिजनूय काय तें कळोंक ना कित्याक लागून जालें, कितें केलें.
ओके. फुडें आसलो मातशें कितें काम करतालो ते लोकांचें म्हजें डेली काम आसता तें. इतल्यान म्हाका फोन येयलो शेल्डन लोबो म्हणून आमच्या वाड्यारो की तेजो नेबर एक कॅनेडीड आसा तो घरान एक दिसांनी एकटो रावतालो. तो घरान बायल चेडूं आनी तो रावता आनी तेची बायल आनी चेडूं हे दिसांनी तेच्या गांवांक गेल्लीं. गांवांक म्हणल्यार गुजरात म्हाका दिसता. आनी ती कितें तरी ट्रिटमेंटाक आपणाची थंय गेल्लो आनी घरान हो एकटो आसलो. इतल्यान म्हाका हेणें कॉल केलो आयज की तो बायंत आसा, बायंत तेणें उडकी मारल्या म्हणून. आनी तेका विचारलें केन्ना मारल्या. तो म्हणलो आयजूच पयला म्हणून सकाळीं. इतल्यान हांवें इमिजिएटली तेका पुलिसेक कॉल केलो, फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो, 112 कॉल केलो आनी तेची भयणीक आनी तेची फॅमिलीक कॉल केलो. सो तो भयण तेची येता, भयण वाटेक आहा आनी फॅमिली तेची गांवांक वता. गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हे 2 दीस येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला. तशेंच नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या. गोंयच्या हवामान वेधशाळेन एक सर्क्युलर जारी केला. तितून सांगला की 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार ह्या दिसा पुराय गोंयांत वादळा सयत गडगडोन पावस पडटलो अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा. म्हणून 12 आनी 13 तारखेक समुद्र किनारे रावपी जे लोक आसा त्यांनी सादूर जावचे आनी समुद्रान वचचे न्हू. तशेंच मच्छीमार जे आसा, जे नुस्तेकार भाव आसा जे समुद्रान नुस्तें मारपाक वता त्यांनी सुद्दां आपलो व्हडयो किंवा नुस्तें हाडपाक वचचे न्हू, दर्यान वचचे न्हू अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा. तशेंच जे पर्यटक सद्या गोंयान आसा आनी जे बिचार वयता मजा मारपाक किंवा मजा करपाक वयता त्यांनी सुद्दां बिचार वयताना सादूर रावचे आनी उदकान वचचे न्हू, कारण वादळा सयत पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयएमडीन सांगलेलें आसा. 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार हे 2 दीस खूब गरजेचे आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या 2 दिसांनी वादळा सकट पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयएमडीन सांगलेलें आसा. म्हणून ते टीव्हीचेर हांवें नेक्स्ट धन्यवाद. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडपाकूय शकता. शेतकारांच्या मागणेचेर कोड ऑफ कंडक्टा उपरांत काजी वयली आधारभूत किंमत वाडोवपाचेर निर्णय जावंक शकता अशें मत शेतकी खात्याचे संचालक नेविल ओफन्स हांणी व्यक्त केलें. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडूं येता. हवामान बदला खातीर काजूचो हंगाम फुडें गेला. शेतकऱ्यांच्या मागणे वयल्यान काजीची आधारभूत किंमत 200 रुपया प्रति किलो करची अशी काजकारांची मागणी आसा. मात कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सध्या हाचेर निर्णय घेवंक मेळना अशें शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हाणें व्यक्त केला. काजूचें इल्ड पळय ह्या वर्साक सरासरी आमकां 50% सुमार इल्ड मेळ्ळा. म्हणजे देंवलां, कमी जाला कंपेर्ड टू लास्ट इयर. लास्ट 2-3 इयर्स एवरेज काडली जाल्यार आमी. आनीक आतां आनी थोडे उरल्या काजू सोंपूंक ना, डिलेय जाला काजू फ्लावरिंग. सो इन द मंथ ऑफ मे म्हयन्या पासून काजू फुलतात आनी थोडे लोक अजून फुलायताय बी काजू. आतां पावस तरी पडूंक ना आनी थोडे दीस आनी 15 दीस 20 दीस पासून मे म्हयन्या पासून जाल्यार एनादर 5 ते 8% सुद्दां उत्पन्न वाडपाक शकता. कित्याक लोक पुंजायता न्हू, कित्याक लास्ट डिले जाल्ल्या तांगे उत्पन्न अजून चालू आसा थोडे कडेन. सो तशें सिट्युएशन आहा काजूचें सद्याक. Still there is a hope of increase up 50% to another 10% we can say. 8 ते 10% पासून आनी वाडपाचे चान्सीस आसा. अराउंड 60% कडे जातले ऑन एन एवरेज. आनी पूण बाकीचे ते कमी जाले तर फार्मर्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन. यील्ड कमी जाले ताजे फार्मर्स आर डेफिनेटली अफेक्टेड. फार्मर्स अफेक्टेड जाले न्हू. मार्केट रेटूय अराउंड 110-112 रुपीज इतलो मार्केट रेट मेळ्ळा बाजारांत. आनीक गव्हर्मेंट सपोर्ट लेस देन लास्ट इयर. बट गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस ऑफ रुपीज 1,150 रुपीज पर kg हो चालू आसा आमचो सपोर्ट प्रायस. आनी कितें आसा तुमकां डिमांड आयला इन्क्रीज करा म्हणून? ना, शेतकऱ्यांचो डिमांड आयला, सोसायटीचे डिमांड आयले आमकां, फार्मर्स सोसायटीचे डिमांड इन्क्रीज करा म्हणून. बट आतां कोड लागलेलो आसा न्हू. सो गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड इन्क्रीज करपाचो ना तो. बट फायनल डिसिजन गव्हर्मेंट घेतलो. By when it is likely? ना, आतां आमकां तशें कोड लागला म्हणटकूच आमकां तशें प्रपोजल घालूंकूय मेळना गव्हर्मेंटाक.
कोड विड्रॉ जातकच जातलें, बट वी हॅव टू पुट सीजन इज ऑलरेडी ओवर नो. गोंयांत फळांच्या झाडां भितर सगळ्यात चड जमीन काजूच्या लागवडी खाला आसा. गोंयांत 40 ते 50,000 शेतकार काजीचेर अवलंबून आसात. खूप फार्मर आहा, 40-50 हजार फार्मर समोर आसा. ते फार्मर्स खूप आहा, कित्याक कॅज्यू रुरल इकॉनॉमी ऑफ गोंयची पळय गांवगिरी जी इकॉनॉमी आहा न्ही, इट डिपेंड्स ऑन कॅज्यू न्हू. चडशे दोंगराची जाता न्हू त्यो. यू गो टू केपें, सांगे, काणकोण, वाळपय, आनीक वाळपय खूप काजू आसा, पेडणे, बिचोली, थ्रू आउट गोवा म्हणटा. So rural economy is depend on cashew. सीनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सेत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काजू फाटल्यान गोंयांत आंब्याचें पीक अंदू वर्सा कमी आयलां. हाचें कारण म्हळ्यार हवामान बदल. ताका लागून अंदू वर्सा आंबे बाजारांत उसरा दाखल जाल्ले. तशेंच फुडल्या 8 दिसांत व्हडा प्रमाणांत बाजारांत आंबे दाखल जातले अशें गोंय शेतकी खात्याचे संचालक नेविल हफन्सून सांगले. गोंयांत मानकुराद आंब्यांक चड मागणी, मात अंदू वर्सा काजू फाटल्यान आंब्याचें पीक खूब कमी आयलां. हाचें कारण म्हळ्यार गोंयांत जावपी हवामान बदल. फाटल्या वर्सा पावस खूब उसरा आयलो, थंडी फुडें गेली. ताचो परिणाम आंब्याच्या चौराचेर जालो. ताका लागून अंदू वर्सा आंब्याचो हंगाम मातसो उसरा सुरू जालो. पूण फुडल्या 8 दिसां भितर बाजारांत मोठ्या प्रमाणांत आंबे उपलब्ध जातले अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक नेविल अल्फान्सोन दिली. तरी चालू आसा अंदू. तशें पयलीं सांगलां तशें मँगोय सीजन भरपूर लेट आसा. अंदू मँगोय सीजन भरपूर लेट आसा आनी आतांच मानकुराद बी आतां मार्केटांत येवपाक लागल्या आनी एक 7-8 दिसांनी आनीकूय मानकुराद मार्केटांत येतले. मानकुराद दुसरेय आंबे येवपाक लागले जातीचे बी. मोसरादूय आतां सोका येवपाक लागल्या, ते म्हणटा लेट वरायटीज. आनीक आफोस आमचे गोंयचे, प्लस भायलेय मँगो आतां गोंया येवपाक लागल्यात. काजूकूय मँगोकूय तशें अरावंड 50% प्रोडक्शन कमी आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर मँगोकूय. आनी कारण आमकां दिसता चडशें कारण जें जावंक शकता तें म्हणल्यार क्लायमेट चेंज. नोव्हेंबर आमकां मदें पावस पडलो भरपूर, सो पावसाचें हें जालें. थंडी जी आमकां नोव्हेंबर आमकां डिसेंबर म्हयन्यांत थंडी पडटाली, ती थंडीय डिले जाली. डिसेंबराक थंडी येवंक ना, जानेवारी 15-20 तारीख उपरांत थंडी येवपाक लागली. सो ह्यो ज्यो क्लायमेट चेंजीस जाले न्हू, ताका लागून आमचे सायंटिस्ट बी आसा ते म्हणटा की बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज प्रोडक्शन इज लेस एंड डिलेड. मार्केटांत पळय आंबो कितलो म्हारग जाला, 1000+. आतां देंवतलो म्हणटा. आतां मार्केटांत पीक सीजन आतां स्टार्ट जावपाक लागला आनी एक 7-8 दिसांनी भरपूर पीक सीजन आसतलें. गोंय आंब्याच्या प्रजाती भितर खूब गिरेस्त आसा, कारण गोंयांत आंब्याच्यो 80 परस चड जाती आसात. हीच गिरेस्तकाय प्रदर्शीत करपा खातीर शेतकी खात्यान 17 आनी 18 मेक पणजेच्या कला अकादमीत मँगो शोचें आयोजन केलां, जातून वेगवेगळ्या आंब्याच्यो प्रजाती प्रदर्शीत करतले. तशेंच शेतकारांक खातीर सर्ती आनी कार्यशाळांचें आयोजन केलां म्हूण शेतकी खात्याच्या संचालकाची म्हायती. तशेंच आमच्या गोंयांत 84 वरायटीज आयडेंटिफाय केल्या गोंयच्यो वरायटी. कोण खंयच्यान हाडलेल्यो आसतल्यो त्यो, पूण गोंयच्यो वरायटी त्यो आमच्यो ट्रेडिशनल गोवाच्यो हेरिटेज वरायटीज त्यो. तातूंत 84 वरायटीज आयडेंटिफाय केल्या. एक सायंटिस्ट आसलो आमचो PA मॅथ्यू म्हणून फ्रॉम ICR, तो आतां ट्रान्सफर ताणें एक बुकूय काडलो मँगो वरायटीज ऑफ गोवा म्हणून. आनी तातूंत मानकुराद आसा, आफोंस आसा, मोसराद आसा, मोसराद सालसेट, मोसराद बार्देस, मागीर हिलारियो, मागीर कार्दोज मानकुराद, मांगिलार, खूब वरायटीज आसा. पूण आतां हळूहळू वरायटी कमी जावपाक लागल्या. आतां वरायटी कमी जावपाक लागल्या. आतां कोण आंबे रोयता न्हू, ते फर्स्ट प्रिफरन्स तेजे मानकुराद आसता. मागीर कोण कार्दोज मानकुराद रोयता, गोंयची वरायटीज. मागीर तुगेलो मोसराद थोडे रोयतातूय बी, कित्याक तांकां लेट मागाद बी करपाक जाय. आनी भायल्यो वरायटी आसा ते मालिका रोयता, रत्ना रोयता. म्हणजे भायल्यो म्हणजे आवटसायड कर्नाटकाच्यो, महाराष्ट्राच्यो त्योय थोडे प्रमाणात रोयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नायक. पणजी कांपान हांगा कला अकादमी लागसार आशिल्ल्या 80 वर्सां आदले लायट हावस अत्यंत वायट स्थितीत आसा. पोर्तुगीज काळांत बांदिल्ल्या ह्या लायट हावसाचे जायते कडेन सिमेंट गेला आनी भितरल्या चरयांक कळम आयल्या. पळयात आशिल्लो रिपोर्ट.
पणजी कंपाल हांगा कला अकादमी लागसर आशिल्ले 80 वर्सां आदले लायट हाऊस अत्यंत वायट स्थितीत आसा. कला अकादमी फाटल्यान मांडवीच्या तोंडार बांदिल्ले हे लायट हाऊस तातडीन उपाय योजना केली ना जाल्यार मोडून पडपाक शकता. इतिहास अध्यापक प्रज्वल साखरदांडे हाच्या मता प्रमाण ही वास्तू तांच्या वारसाक महत्वा खातीर सरकारान सांबाळून धरपाक जाय. ताची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करून ताका घडपान हाडपाक जाय. पूण ते आता खतरनाक स्थितीत आसा असो तर्क दिवन हे इतिहासीक लायट हाऊस मोडपाचो प्रयत्न चल्लात अशें साखरदांडे हांणी सांगले. दिस पर्टिक्युलर लायट हाऊस 1944 हे वर सेकंड वर्ल्ड वॉर चलताले आणि 1943 हिटलराचे नाझी स्पाइज वर कॉट इन द मोर्मुगांव हार्बर. So I'm just trying to connect whether there is some kind of connection because there was Second World War going on and all the Portuguese were maybe Portugal was neutral, but maybe they were intimidated by the fact that the enemy this like German ships which had already come in 1943. So immediately after that 1944 it was constructed. So maybe that is the reason it was constructed. Now today the condition of the lighthouse is in a very dilapidated, precarious condition. It can fall any time. In fact आमचे गोवा हेरिटेज ग्रुप पूनम वर्मा वाश्करेन मागीर हायसिन पिंडो आमी हांगा येवन इन्स्पेक्शन केल्ले आनी रिपोर्ट सुद्दां धाडिल्लो तेन्ना. So according to them this particular lighthouse has to be demolished and rebuilt. But I have a little difference of opinion in the sense if we can strengthen this lighthouse instead of demolishing it, if we can strengthen it by reinforce it, providing the right way of strengthening it, it could be preserved as it is, but it has to be properly conserved. तशें जर जावपाक शकता एक प्रयत्न करपाक जाय पेंजीम municipality, because I think it comes under the jurisdiction of Penjim municipality, and I feel while they have beautified all this, they also need to look at the lighthouses because it is a heritage monument. It's a historical monument. It looks good overlooking the Mandovi river. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. पावस तेकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हांणी केल्या. कांय गटारां तुमिल्ल्यान पावसान भरपाची शक्यताय आसा. नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया अशें म्हणटात जाल्यार लोकांच्या घरांत पावसाचें उदक भरल्या उपरांत पळयतले काय असो प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन विचारला. पावस तेकलो तरी मुरगांव नगरपालिका पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करिना अशी कागाळ नगरसेवक सुदेश भोसले हाणें केला. फाटली 3 वर्सां मुरगांव नगरपालिका पावस तेकलो म्हणटकी जून म्हयन्यांत पावसाची कामां हातांत घेता. कांय गटारां तुंबिल्ल्यान पावसान ती भरपाची शक्यता आसा. नगराध्यक्षाक सांगल्यार तो मागीर पळोवया म्हणटा जाल्यार लोकांच्या घरांनी पावसाचें उदक भरल्या उपरांत पळयतले काय असो प्रश्न नगरसेवक सुदेश भोसलेन केला. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्री मॉन्सून जे काम आसा ती पयलीं स्टार्ट जावपाक जालें. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हयनो जो एप्रील सदांच आतां 3 वर्सां आमकां कावन्सिलाक जाली. 3 वर्सां आमी पळयता जाल्यार आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट करता केन्ना जुनान पावस पडटा आनी आदले म्हयन्याक म्हणून काम स्टार्ट करपाक पळयता आनी तेन्ना लेबर आसना काय आसना. आतां आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतला प्री मॉन्सून स्टार्ट करचें म्हणून तेन्ना जानेवारी पयलीं घेतलेलें रेजोल्युशन. आजून पर्यंत म्हाका दिसता CP बीन आसा पळय सद्या ताका दिसता की आजून पर्यंत पावस पडचो ना म्हणून. ह्या वर्सा तरी पावस पडचो दिसता तांकां. पूण आतां अशें कंडिशन आसा की आमच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीन जे संतोशी माता जे आसा न्ही वार्ड नंबर 22 अशी हालत जाल्ली आसा. सगळे गटर चॉक जाल्ले आसा. तरी पूण हांवें थोडे पयशे बीन घालून कितें म्हणजे प्रायवेट वर्कर एंगेज करून खुबशे गटर साफ केल्ले आसा. पूण सगळे गटर साफ करपाक शक्य ना. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतले आनी प्रोविजन केल्ले पयशांचे प्री मॉन्सून वर्काक लागून. पूण अजून पर्यंत कांय ना. चेअरपर्सन म्हणटा पळय आजून मागीर पळया केन्ना जुनान पळयतले पावस पडल्या नंतर सगळ्यांच्या घरांत पाणी भरले पाणी येयल्या नंतर पळयतले. म्हाका तरी दिसता की अशें जे डिसिजन आसा ते पयलीं घेवपाक जाय. इलेक्शनाचो काळ आशिल्ल्यान निविदा काडपाक मेळूंक ना. नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे निधी घेवन पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात करतले अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगले. गेल्या वर्सा वास्को 3-4 कडेन ड्रेनेज बांदिल्ल्यान तितलें उदक भरचें ना अशें तांचें म्हणणें. स्टार्ट जावपाचें कारण म्हणजे मदींच इलेक्शनाचो कोड लागलो त्या खातीर आमकां ते टेंडरींग म्हणून कांय करूंक मेळोंक ना. पूण आमी एसेन्शियल सर्वीस म्हणून आमी DMA कडेन उलोवन थंयसून एक फंड घेवपाचो म्हणून हें केल्लेलें आसा आनी ऑलरेडी ते प्रोसेस चालू आसा. नेक्स्ट विका भितर सुरू जातलें. जे जे लो लायन एरिया आसा थंय आमी मेजर सुरू करतले. मोस्टली आमी सिटीन फर्स्ट स्टार्ट करतले. पूण ह्या विका भितर स्टार्ट जातलें काम. म्हाका दिसना गेल्या वर्सा जाल्लेलें इतलें कंप्लेन काय नासलें इतलें म्हणून नासलें. जितले बाकीच्या एरियान तितले वास्कोन काय जावना. कित्याक वास्कोन तुमी जाणा लास्ट टायम वास्को सिटी कावन्सिलर आनी MLA क्रॉस जेन न्यू 3-4 बांदल्या
त्याच्यामुळे ते ऑलरेडी त्याचं ब्लॉकेजाचा कांय प्रॉब्लेम ना आणि उदीकूय रावंक ना. कोड ऑफ कंडक्ट लागला हे सगळ्यांकूच खबर आसा. ताच्या पयलींच हो निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो. पावसा पयलींची कामां पावसा उपरांत करपाक रावल्यात काय कितें अशें नगरसेवक सुदेश भोसलेचें म्हणणें. कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलं निमित्त न्हू. कोड ऑफ कंडक्ट लागतना सगळ्यांक खबर आसा. लोकसभा इलेक्शन सगळ्यांक खबर आसली पयलीं. हेच्या पयलीं डिसिजन घेवपाक जालें. जे वर्कर्स आसा पळय प्री मोन्सून जे घेता पळय ते पयलीं घेवपाक जालें. आतां ह्या टायमार कितें रावला आतां घेतले म्हणटा पूण घेतले केन्ना जुलान घेतले पावस लागल्या नंतर लोकांच्या घरात पाणी शिरल्या नंतर पाणी भरल्या नंतर आनी लोक जेन्ना वावर येतात तेन्ना हे करतले. सगळ्या वाड्यात तीच कंडिशन आसा. पूण म्हाज्या वाड्यात तरी म्हाका दिसता म्हाजे लोक सुरक्षीत आसपाक जाय आनी सुरक्षीत आसल्या कारणान जे प्री मोन्सून वर्कर्स टायमार जावपाक जाय आसलेले. पूण म्हाका तरी खंय अशें थंयसर अशें दिसता की म्युनिसिपालिटी आमची जी आसा तितली सिरियस ना ह्या कामाचेर. म्हाका दिसता आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माणूस बुद्धिंदो आसा तशेंच वास्कोचे एमएलए आसा दाजी सालकर तेजेर सुद्दां इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट म्हणजे तेजेर सांगपाक डायरेक्शन दिवपाक जाय की अशें जे काम आसा ते प्रायोरिटी दिवचे आनी लोकांक त्रास जावचे न्हू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या हुर्राकाक फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर जीआय मानांकन मेळटलें जेणे करून हुर्राकाच्या वेवसायांत वाड जातली अशी माहिती रान विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पर्येचे आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी दिली. ह्या पयलीं गोंयच्या फेणी आनी काजूक जीआय मानांकन फावो जाल्लें अशें तिणें वेळार सांगलें. 7 we have to come at least to 3. How will that happen? When our production will improve? When right now it's 450, 460 per kilo per hectare. When we raise and come to the national level of 750 or whatever, then our ranking will improve. Then we'll be able to market more, produce more, export more. Feni industry will improve. When Feni starts getting exported to the world market, new policies are formed. So this awareness about this and about this fruit, that there is something called Feni which nobody knew till. They used to call it the poor man's drink, country-made liquor, which is a heritage drink right now. But now it's being called a heritage drink. It's got GI tag. So nobody, no state can make it, or no country in the world can make Feni or this. So we are the only state actually which uses the whole fruit. The mutte आम्ही वापरतात ड्रिंक बनवपाक आणि आम्ही नट वापरतात काजू म्हणून सेल करपाक, which is world famous a Goan brand. No other country knows or state knows to make Feni. Even if they make, they can't sell it as Feni. Yes, it is. The process is on. Like how we were promoting, trying to get GI, but this GI tag was a long time back. It happened. Then last 2 years I was pursuing, and then finally we got it's on track. The nut is getting GI tag. The fruit is on the way to get GI tag, and soon Hurak also proposal has been put, and I'm sure we have been pursuing about it to see that Hurak also gets GI tag, because we don't want any other state to get that name Hurak. Hurak is associated with Goa, and Feni is associated with Goa, and amcho kazu जे आमचे मुट्टे आणि नट आसा, they are only for Goans. This size of nuts you don't go and get anywhere. And we have to see that when we are planting a new production also, like GFTC, we are planting original what we had got years back. We are making now our own seedlings, we are making our own saplings, pruning our own thing, and we are selling original. So we don't go get the Benguda variety. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.